नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. खबरो विस्तारान. बाणावलेच्या झेडपी सीटा खातीर जाल्ल्या पोट वेंचणुकेचो आज निकाल. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेत मतमेजणी. बाणावले इंडिया अलायन्साचो उमेदवार जिखपाच्या वाटेर. वांगडा 10 पंचायत वॉर्डां खातीर जाल्ल्या पोट वेंचणुकेचो निकाल. सुकूर पंचायतीच्या वॉर्ड 10तल्यान सुभाष हळर्णकार जिखलो. कुंडय वॉर्ड 7तल्यान प्रियांका गावडे जिखली. So I declare the result for by-election Panchayat Sukur ward number 10, which is reserved for SC category. So I declare Subhash Ramnath Alankar is the winning candidate for ward number 10 for Sukur Panchayat village. देवान नमस्कार करता. तसेच आमचे बोडगेश्वर तांकां नमस्कार करता. जे बाय इलेक्शन आसलें सुकूर पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 10 तातूंतल्यान हांवें इलेक्शन लढयलें. श्री आनी हे जे श्रेय आसा जे आयचे विनिंगाचे ते हांव सगळे म्हणजे मायणा आनी दुसवाडो जे मतदार आसा तांकां हे सगळे श्रेय दिता. आनी हे श्रेयान विजयाचो व्हडलो वांटो म्हणटा तसो आमचो सिंहाचो वांटो. म्हाका दिसता आमचे सगळे वाड्यावयल्या भुरग्यांक सगळ्याक पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा. आनी विनयबाई मागीर सगळे जे म्हाका लागून वावरले सगळे तांकां हांव सामकी देव बरें करूं म्हणटा. ती आयज म्हाका 344 वोटींग पडलेली आहा. ऑलमोस्ट 200 लीड आहा हांव सद्याक. 200 लीड मेळ्ळी. हय सगळ्यांक थँक्यू मनाच्यान काळजान देव बरें. आनी हांव म्हाजें काम बरें करतलो तुमकां लागून सगळ्यांक. सरपंचान जाय सपोर्ट केलो म्हाका आनी तेजी गायडन्सान हांव जिखून येयला. कितले वोट पडले तुका? 500. आनी तेका कितले पडले? तेका 68. ओके. आनी टोटल वोट्स कितले जाले? टोटल वोट 177. 5 रिजेक्टेड. 5 रिजेक्टेड. कला अकादमीच्या ढाच्याच्या घटसाण दिवंक म्हूण केल्ल्या आनी रिनोव्हेशनाचें काम बाबत म्हूण कलाकार आनी राजकीय मळार शबय. मंत्री गोविंद टार्गेटार. गोविंदाक निखळाद म्हूण नेट. मात डॉक्युमेंट पळयल्यार टॅक्टॉन कला अकादमीचें काम योग्य म्हूण शिफारस करपी PWDच. तेच शिफारसीचेर गोविंदान कॅबिनेटात प्रस्ताव घालो आनी सगळ्या मंत्र्यांनी पास केलो. डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हातांत. खासा रिपोर्ट. कला अकादमीचेर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग आनी हेर कामां बाबत जाल्या तश्यो घडणुको कला अकादमीत घडल्या. कार्यक्रम चालू असताना एसी व्हेंटांतल्यान उदकाच्यो पावळ्यो. पावसांत फॉल सिलींग पडलें. कलाकार सांगता ते प्रमाण स्टेजीवेले लायटी पड्डे आनी एकॉस्टीक बऱ्या दर्जाचे ना. ह्या सगळ्यांचो आरोप आनी राजकीय विरोधक मंत्री गोविंद गावडेक जबाबदार धरतात. मात फाटल्या विधानसभेत एका प्रश्नाक जाप दितना दिल्ले डॉक्युमेंट वेगळेंच सांगता. कला संस्कृती खात्यान कला अकादमीच्या कामाचो स्कोप ऑफ वर्क पळोवन एक्सपोर्ट सुचोवचो म्हूण PWDक लेटर केल्लें. ताचेर PWDचे कला आनी संस्कृती खात्याक 5 मार्च 2021 ह्या दिसा केल्लें हे लेटर. ते म्हणटा कला अकादमी भशेन मुंबई गोवा भवनाचें काम टॅक्टॉन बिल्डकॉनान केलां आनी तें समाधानकारक आसा. टॅक्टॉन बिल्डकॉन हो गोंय PWDच्या क्लास 1A कॉन्ट्रॅक्टार म्हूण रजिस्टर आसा म्हूण PWDन कला आनी संस्कृती खात्याक सांगलें. ते उपरांत कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन कला अकादमीचें काम टॅक्टॉन बिल्डकॉनाक नॉमिनेशन तत्वाचेर दिवचें म्हूण 15 मार्च 2021 ह्या दिसा घेतिल्ल्या कॅबिनेटा मुखार हाडिल्लें. कॅबिनेटान तें पास केलां. ते उपरांत 12 एप्रिल 2021 PWDन टॅक्टॉन बिल्डकॉनाक लेटर करून नॉमिनेशन तत्वाचेर काम करपाचो निर्णय जाला ते कळयला. ते उपरांत तांकां वर्क ऑर्डर दिवन कामां सुरू केलीं. कला अकादमीचेर नॉमिनेशन तत्वाचेर काम करपाचो निर्णय मंत्री गोविंद गावडेन कॅबिनेटांतल्यान पास करून हाडलो हे खरें. मात ह्या कामाक खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर बरो पडटलो हे PWDन सुचयिल्लें. त्याच बरोबर पुराय काम PWDच्या निरीक्षणा सकयल जालें हे डॉक्युमेंटांतल्यान स्पश्ट जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा सावन कळंगूट वचपी रस्त्या कुशीक फुटपाथ बांदिल्ल्यान शेतकारांक शेतात वचपाक आडखळी. फुटपाथी वेल्यान ट्रॅक्टर शेतात व्हरपाक मेळना म्हूण शेतकारांच्यो कागाळी. सरकारान लक्ष घालून वाट करून दिवपाची शेतकारांची मागणी. शेतां पिकोवपाचे दीस आयले मात वाट नाशिल्ल्यान शेत पिकोवपाक कळाव म्हूण शेतकार सांगतात. शेत आसा आनी आमी खूब पयलींच्यान हांगासर शेती करतात. आनी पयलीं काय आसलें की आमी ट्रेडिशनल मेथड्स लायक ते पाडे बीन घेवन आमी हांगासल्यान वयताले आनी हांगा आमची शेती करताले.
मागीर आमी कितें केलें की ट्रॅक्टर हाडपाचो प्रयत्न केलो. तो आमी आमचे हांगाचे शेजारचें शेत आसा आमी थंयच्यान ट्रॅक्टर हाडटाले आनी हांगा शेती करताले. पण आतां मेन विशय कितें जाला, आमकां ते शेजार शेत ऑब्जेक्शन हाडटात की आमच्या शेतांतल्यान तुमी ट्रॅक्टर कसो व्हरतात. सो आमी आतां आमचे जी वाड आसा आमी थरयलें की आमी हांगांतल्यान व्हरतले. बट मेन मुद्दो कितें आसा की हो जो फुटपाथ तुमी पळयतात हो मातसो उंच आसा. तुमी थंयसर पळयतात तो लेवलीक आसा. हांगांतल्यान ट्रॅक्टर ह्यो पॉसिबल जायना. अशी खूब वर्सांच्यान हांगासर हो एंट्रन्स आसा, प्रत्येक एंट्रन्स आसा थंयसर हो फुटपाथ लेवलीचेर आसा. पण हांगासरूच उंच आसल्या कारणान आमकां हांगासर ट्रॅक्टर हाडपाक मेळना. सो हो मेन विशय आसा. सो जे गोंयचे सरकार एग्रीकल्चर प्रमोट करतात तशें आमचे ह्या माध्यमांतल्यान तेंचे कडेन विनवणी आसा की हांगा मातशे आमचो विशय सॉल्व करचो आनी हांगा जो फुटपाथ आसा तो मातसो लेवलाक करचो सो दॅट आमी हांगासर फ्रिली शेती करपाक शकतले. हांगा ट्रॅक्टर आमकां गाडी व्हरांक मेळना. हो न्यूज हांगा उदपाची आहा पळय ते न्यूज आहा. बाकीच्या एका सगळ्या शेतकाऱ्यांक हेच्या उदपा सारकी लेवलाचेर आहा तेजी वाट दवरली. हांगाच मातशें हांगा आमकां उद आमकां मशीन व्हरांक मेळना. आमचे हांगा 2 जाण आमी शेतकार आहा पळय तेंची धांदल जाता आमची सारकी. म्हणून आमकां सरकारान मातशें आमकां आमचो प्रॉब्लेम हो सारको सॉल्व करपाक. आसगांवा एकल्याचें घर अर्धे मोडल्या उपरांत बोवाळ. पुलिसांनी पूजा शर्मा म्हणटा तिचेर आनी आनीक कांय जाणांचेर FIR केला. कागाळ करपीच्या घोवाक आनी चल्याक धक्काबुक्की केली म्हूण कागाळ. पुलीस तपास चल्ला. कोण तरी पूजा शर्मा म्हणून ती प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणटा. हांव कितें म्हणटा ते पूजा शर्मा ना जो शर्मा नाल्यार वर्मा हे कोण भायले आहा ते तेणी प्रॉपर्टी घेतल्या पासून जाल्यार यू जस्ट कॅनॉट ब्रिंग अ JCB अँड डेमॉलिश अ हावस. प्रॉपर्टी घेतल्या तूं त्या शर्मान नाल्यार वर्मान तांकां लिगल नोटीस सर्व करूंक जाय कोण घरान रावता ताका. बाबा टू वेकेट विदीन 8 days or 15 days or 1 month आनी ते वेकेट करिना जाल्यार ट्रू कलेक्टर प्रॉपरली टू लिगल सोर्स वेकेट करूंक जाय. आनी हांव भितर येयलो म्हाज्या बापायक बी ओडून हेंच्यांनी येयलो भायर आनी हांव म्हाजो मोबायल चार्जींग आसलो. हांव मोबायल काडपाक गेलो म्हणजे 3 जाण म्हाज्या आंगार येयले मोबायल काडून. ओडून घेतलो म्हाजो मोबायल आनी आमकां धुकलून मारून गाडयेर बसयले. गाडयेन बसयले आनी मागीर आमकां तशें येयले ते फाटल्यान. रातचें मागीर सोडलें आमकां. कितल्याक सोडलें? रातचे 10-11 सारको टायम. जेन्ना कोण येयले पळय ते कितले जाण आसले? गाडी खंयची आसली? गाडी इनोवा पळय आनी लायट कलर आसली. एक ड्रायव्हर 2 जाण तेगे फाटल्यान 2 जाण बसलेले एकलो चलयतालो. तेंची चावी काडून घेतली. चावी काडून घेतली तेच्या उपरांत मागीर ते सगळे येयले. 3 जाणांक अरेस्ट केले. 3 जाण अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनार हाडले हांगासर. तेच्या मागीर परत आमी हांगासर ताका मेडिकलाक धाडले पुलिसांनी. मेडिकलाक धाडल्या उपरांत तरी असून फाटल्यान हांगाच्यान येवन ते स्पेशली वचून परत मोडपाक थंयसर स्टार्ट केलें हेंच्यांनी. कार्मेल कॉलेज ते वेर्णा मेरेन पोन्न्या हायवेच्या रुंदीकरणाक नुव्या ग्रामसभेत विरोध. वेस्टर्न बायपास 45 मिटराचो आसतना पोन्न्या हायवेचें आनीक रुंदीकरण कित्याक काय म्हूण थळाव्यांचो प्रस्न. तो हायवे खंय नुव्याच्यान वता. संपादन केल्ल्या सुवातीचेर रोपां लावची म्हूण थळावे मागतात. ग्रामसभेत हायवे रुंदीकरणा आड थाराव. हांवें एक रेजोल्युशन घायला इतली नॅशनल हायवे 17 आलवती आमी 66 म्हणटाय. हें रेजोल्युशन हांवें घायलां थिंग दोनी सायडीन 1985 आनी त्या लँडाचेर आमी झाड रोवया. 2 लेन आहा तो तुम 4 लेन कोताय आनी एक बायपास तो आहा फूल 60 गेल्लो आनी 2013 तेन्ना चीफ इंजिनियर चिंबलकरान सांगलें आमी रिड्युसींग टू 45 and we are making only 2 lanes. Gram Sabha resolution passed केला for audit report. They have done well. Collection of house tax has increased, so we are hopeful that they will put good efforts and run the panchayat for everybody's development and do something that is good for the village, especially Munshapur Jogobak. Global warming लागून आमी सगळे त्रासताय आणि त्या पासत प्लॅनिंग कोत्ते लोकां बाराबो बसून बासाबास करून बरें ते आमी आपणावपाक जाय. Pleading before the government to denotify NH17 which is there, the old highway which is there, which runs parallel to the new one here. The religious places who high thing are doing chapel high, Carmel College is being affected. There are people who have, a small amount of kiosks which are there of theirs.
लोकांगे लायव्हलीहूड वयता हांव जाणा ते सर्टन प्लेसीस वेर यू हॅव टू बेंड डावन वी आर रेडी फॉर अ talk over the table to take a resolution to put forth our view before the PWD minister, before our chief minister of Goa. And we know our chief minister, he hears to the voices of the people at large. This is one way through your medium I'm trying to pass on a message to him as well. So हेजेर हांव तुमकांय बी मागता की तुमी आपल्या जे हेजेर प्रपोजल घ्या हेजेर एक कडक कारवाई जावची आमी तेन्ना घेता स्वताहून तेन्ना पंचायत आमकां हरसमेंट करता आता दुसरें आमी ते गटराक मिटींग करपाक गेले तेन्ना जायतो ग्रामस्थ आमच्या जे लेबरान आमी घातल्यात तेंच्या कडेन झगडोन तेका वाटेका हात लावला काय हेका हात लावला आमची गाडी कशी वयतली क्रमण करूं नाका रस्त्यार तुमी चिरे दवरूं नाका ज्या ज्या जाग्यार आमकां निदर्शनां येयला आमी ती प्लीज फोटोग्राफ मारून आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक धाडला कारण तो मेन तो विषय आपला जेन्ना आमी वॉटर लॉगिंग जाले आमचो ग्रामस्थ गोविंद आमचो गोवा डेअरी आणि बंद आशिल्ल्या गोरवांच्या खावडीच्या प्रकल्पाच्या सुमार 1 लाख चौरस मीटर जागेत लीज रद्द करूक दुकानदारांचो विरोध गोवा डेअरीची खासा बसका जाली त्या वाटेन गोवा डेअरी खंय 70 ते 80 लाखाचो प्रॉफिट जाला लीज रद्द करपाचो प्रश्न येना मात गोरवांच्या खावडीचो प्रकल्प 11.5 कोटी लॉसात The दोन्ही जे प्लांट आसा ते हँडओव्हर बाय लीज एग्रीमेंट फॉर 90 years एनिमल हस्बंड्री गोवा डेअरी ताणी एक नोटीस काडली की गोवा डेअरीचे जे आसा ते ताणी लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन दिल्लें की कॅटल फीड प्लांट कॅन बी टर्मिनेटेड ती नोटीस धाडिल्ली आमकां शोकॉज नोटीस रिगार्डिंग वाय द लीज एग्रीमेंट should not be terminated. लीज केन्नाच्यान आसा रो? लीज 84 आसा for 90 years. They are not agreeing to this notice of termination because dairy is in profit and cattle feed. ते म्हणटा की हे जे ताणी नोटीस दिला that includes both. So there should be separate termination. Separate ते म्हणटा की हांगा ताणी नोटीस पुणे फार्मर स्ट्रॉंगली ओपोज केला. सेल अराउंड 50,000 आसा सध्या फाटल्या एका वर्सा जवळ जवळ 70 ते मिनिमम 70 ते 80 लाख प्रॉफिट आसा फाटल्या फायनान्शियल इयरान की आणि आता खुद ऑन रिकॉर्ड चेअरमॅनान सांगलें आता सुद्दां 3 कोटी प्रॉफिट आहा जेन्ना प्रॉफिट आहा तेन्ना कश्योच येतात कॅटल फीड प्लांट 5.5 कोटी लॉस आहा पयलीं कितली तरी वर्साचो पूण तेजे पयलीं एक हें दवरपाचें की कॅटल फीड प्लांटाक घोटाळो जाला हें सगळें खबर आहा आनी आमी आपले गव्हर्मेंटाक जे आमी आर्बिट्रेशनाक ती रिकवरी घातली गव्हर्मेंट ती रिकवरी करीत ना तेंचे कडेन पूण दाणी मारता जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान जे कितें केलां कर्मां ती तांकां मेळूंक जाय तेंची हें सगळें फार्मरांक ब्लेम करप ना पावसाचो नेट आणि भाज्यांक उजो टोमाटा 40 रुपया वेल्यान वाडून किलोक 100चेर कानो बटाट 10 रुपया वाडले किलाक 50 रुपया तातूंतूच कर्नाटक आणि गोंयांत पेट्रोल डिझेलाचो दर वाडिल्ल्यान भाजयांची येरादारी आनिकूय खर्चीक जाव येता आदीच पावसान भाजयांक उजो तातूंत पेट्रोल प्रत्येक वर्सा पावसा दिसांनी पळयता की मार्केटांतल्यो भाजयो जावं सगळ्यो कांदे बटाटांची रेट वाडटा आनी ह्या वर्सा पळयत जाल्यार आतां जे बटाट आसा तेजी आनी कांद्याची रेट 10 रुपया वाडलेली आसा आनी वाडपाची आसा अशें कळटा तशेंच जे टमाटा आहा ते पयलीं 60 रुपयान मेळटाले ते आतां 100 रुपयान जाल्ले आसा सो अशा तरेन पावसा दिसांनी तेंचे पीक आहा ते कमी जाल्ल्या कारणान तशेंच पावसा दिसांनी हो माल पिड्ड्यार जाता ताका लागून सद्या पळयत जाल्यार कांदे बटाट टमाटाची रेट वाडलेली आसा आनी येणाऱ्या दिसान आनी वाडपाची शक्यता आसा अशें आमकां कळलें आसा पयलींचे मरे कांद्याचे 40 रुपया आहले किलो आतां 50 रुपया जाले 10 रुपया वाडला कांदे टमाटा 100 रुपया किलो पयलीं आहले ते 60 रुपया 40 रुपया वाडला आसा कित्याक कांदे आतां 50 रुपया किलो व्यापार येवंक जाय न्हू थिंगा मार्केटान पावस बी आसा माल बी पिड्ड्यार जाता ताका लागून वाडटा हय माल क्वॉलिटी इतले बरें ना आनी वाडपाचे चान्सीस त्या पावसा लागून हय आसतले पावसांत येयल्ल्या वर्सा वाडटा न्ही हय पावसान केन्ना लास्ट म्हणून व्यापार बी येवंक जाय व्यापारकार येवंक जाय मार्केटान स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत वैजकीय प्रवेश परीक्षा नीटाच्या पेपर लीक प्रकरणाचो सीबीआयन ताबो घेतला
सीबीआयन अनवळखी आरोप्यांचेर FIR केला. त्या वटेन केंद्र सरकारान भौशीक परीक्षा कायदो चालीक लायला. मजगती NTAचो महासंचालक सुबोध कुमाराक काढलो. ताच्या जाग्यार IAS प्रदीप सिंह खरोलाची नवो महासंचालक म्हूण नेमणूक केला. पावसात रस्त्यावेल्या सुण्यांचे हाल जातात, तांच्याकडे कोण पळयना. घरात आलाशिराक आयल्यार धांवडावन घालतात, अशें करचें न्ही. मोने जातीक वेळा प्रसंगाक आलाशिरो दिवचो. पॅट्रन सिरिजात पोन्ने गोंय कदंबा प्लॅटोवेली प्रविता वेर्णेकार आनी पियाली बागची. भोवत्या सुण्यांक खातीर ताणें केल्ल्या आलाशिऱ्याची वेवस्था देख घेवपा सारकी. पावस आयलो काय आमी खंय तरी शेड सोदतात, शेल्टर सोदतात, पूण केन्ना आमी विचार केला की ह्या रस्त्या वयली जी भटकी सुणीं आसात, जी जनावरां आसा रस्त्या वयली, भरपूर पावस पडटकर ती कितें करता आसतली काय. प्रविता वेर्णेकार आनी पियाली बागची ह्या दोगा जाणांनी एक भन्नाट अशी कल्पना, एक भन्नाट अशी आयडिया ह्या जनावरां खातीर केल्या. आज आमी प्रविता वेर्णेकार आनी पियाली हांचे कडेन उलोवया. पावसा खातीर आतां जालें कितें अशेंच आय जस्ट थॉट अशें आयज टू गुगल आनी यूट्यूबाचेर हांव पळयतालें कशें ना कशें कितें करपाचें कळ्ळें तुका न्ही. सो देन फायनली आय गॉट दीस आयडिया ऑफ दीस बॅरल की ह्या बॅरल करून वाय नॉट बिकॉज इट्स नॉट मच इन्वेस्टमेंट, इट्स अ व्हेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड दीज स्ट्रे कम्युनिटी डॉग्स वीच आर अबॅन्डन्ड एंड थ्रोन आउट न्ही, वी वील डू समथींग एंड इफ आय डू इट, इफ आय कॅन डू ऑल अलोन बाय माय सेल्फ देन वाय नॉट यू नो others they also can do. So in that way I thought let me take this initiative with the help of Piyali. I got these barrels and we painted it and we thought we'll start this chain first and slowly we are trying to aware and get people encouraged with all these things so that all our dogs along with us because we devan amka ulopak dila पण तांकां उलोवपाक दिवंक ना, so they cannot express. We made these shelter homes and now we daily feed them, we take care of them, but one of the things that I feel Kadamba Plateau, I've been in Porvoori and all, is that people are not taking care of this area. Like you are in Panji and Porvoori, but we don't get vans, we don't get someone coming and checking on them, or if they are unwell there is getting a hospital, as she was saying, an ambulance this side becomes very very difficult. तो यहाँ पे लोग बहुत ब्रीड कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते लाते हैं एंड ये वो, बट आई थिंक अगर वो सारे ओनर्स जो डॉग ओनर्स है वो भी अगर इवन हमारे सोसायटी में डॉग ओनर्स है बट दे हैव नो लव फॉर द स्ट्रीट डॉग्स. पियाली आनी प्रविता हांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन म्हाका दिसता आमी मुखार सरपाक जाय. जनावरांक पावसा पासून आदार दिवपा खातीर बारीकशे कितें आमी अशा तरेचे शेड्स उबारली जाल्यार खुबश्यो गजाली साध्य जावपाक शकता. साहिल मांद्रेकारा बरोबर राधिका कामत सतोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. 2024ची युरो कप सर्त रंगत आयल्या. अंदू युरोपांतल्यो 24 देशांच्यो टीमी सर्तीत वांटेकार. 6 गट, दरेक गटात 4 टीमी. फायनल 15 जुलयाक. काल सांजे आनी राती जॉर्जिया आड चॅक रिपब्लीक, दुसरी मॅच पोर्तुगाल आड टर्की, जाल्यार बेल्जियम आड रोमेनियात तिसरी मॅच जाली. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.